जी ही घटना जी घडली, जी घटना घडपाक जाय नाशिल्ली. कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसले कर्नाटकाक आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्लें. आनी ल्हवूचे जे आसा आमच्या ल्हवू मामलेकार आयकना आमच्या तेजे वचप थंय खूब आसतालें, कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय. पूण येवप वचप खूब आसतालें तेजें. आनी ते प्रमाणे तो काल गेलो. पूण आयकले ते प्रमाणे आमी हें पळयलें CCTVर मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयल्यान न्हू. आनी एक कितें रिक्षा मातशें कितें ती काडला ताका ती कळपाक वचून ना. गर्देक गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें. पूण तेणी मस्तीपणां केली. हांवें विचार आसतना आनी ताका मारलो. हेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस तेजी वेवस्थीत कारवाय करतलो. कारण तेजी गरज आसा. कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो, एक आमचो आमदार प्लस तो आमच्या पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशें करूंक शकना. आनी तेमची तेजी जे म्हाका दिसता तेजी कारवाई आनी त्या प्रमाणे तेणी एक्शन घेतलेलें आसा. हेजे पयलीं त्या प्रमाणे एक्शन घेतलेलें आसा. कारण अशें घडोवपा जायना. कित्याक आमचे लोक बेळगांव खूब वता. जर बेळगांव जरी अशें जर आमच्या लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले. की आमी बेळगांव आमची येवप खूब आसता. पूण अशें करपा जायना. ल्हवूचे जे आसा तो आतां तो सदां वयतालो, तेजी भुरगीं शिकतालीं तें जालेंच. तेंच हें आशिल्लें तेजें. आमचे सगळे गोंयकारांचे वचप येवप बेळगांव खूब आसता. पूण ते अशी तर रिक्षावाल्यांनी मस्ती केली. हें एकदम गुंडगिरी जाली. हेजेर एक्शन हे कर्नाटक सरकारान घेवचें. म्हाका दिसता आमच्याय मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलां कर्नाटकाक की तेजेर कडक हें जावचें म्हणून, की बऱ्यान तांकां शासन जावचें म्हणून. आनी हें आयज आमकां दिसता की अशें तरी घडोवप जाय आसलें. हें घडलें आमकां वायट दिसता. कित्याक ल्हवू आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो, बरो आशिल्लो, बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो. म्हणून ताका तेज्या आत्म्याक शांती दिवची अशें म्हणून मागता.